हॅलो वासंती, आयक मुगो, हे गोंय मुक्ती दिसाची परबी तुका 19 डिसेंबर न्हू गो. हय, आयज कितें जालें जाणा तूं टीव्हीर पयलें? कितें गो, दोतोरान तापयलो मुगो DSP न्हू गो. हें तूं बापूय DSP मारता म्हणून DSP न्हू, DYSP, पुलीस. हय आगो, कितें जालें जाणा, कार्यक्रम आशिल्लो न्हू गो 19 डिसेंबराचो पणजे. हय, दोतोर भायर सरलो मात पत्रकारांनी आपयलो, आडयलो आनी विचारलें येदो व्हडलो कार्यक्रम करता, आमकां पास दिले आनी आमकां पास भितरूच सोडिना म्हणून खंय कोनशाक दवरल्या खंय. हय, पुलिसांनी. मागीर दोतोर म्हणलो राव विचारता म्हणून DYSPक आपोवन हाडलो आनी विचारलें, आरे हे पत्रकार आसा, टीव्ही पेपराचेर घालता म्हणून आमी कितें करता तें लोकांक कळटा न्हू. आनी कितें तर आतां हय, येदें व्हडलें कितें करता तें टीव्हीर पेपरार येना लोकांक म्हणून कळटा गो. म्हूण तेणें विचारलें, मात तरी तुमकां अक्कल आहा मरे काय म्हणून DYSP. नोट कर, अक्कल काडली. अशी अक्कल तर खूब गव्हर्मेंटान जायते मुगो व्हडले ऑफिसर हय वय अशे तरेन वागता आमचे कडेन, सामान्य मनशा कडेन. तांकां मुगो अक्कल विचारपाकूय जाय, मातशें कळकल्लें आसतलें. हय, म्हणून म्हणटा की खूब कडेन दोतोरान तापोवंक जाय. हय, मागीर मुगो हांव कितें केलो, पणजे गेल्लो, झेंडावंदन बी गेलो आनी मागीर हांव डायरेक्ट पोमुर्फ्या गेलो गो. पोमुर्फ्या आतें न्हू गो म्हाजें. हय, ते गेलो मुगो, घोव बरो ना, जाणटो आहा गो. हय, हांवें म्हणटा खबर घेवपा म्हणून गेलो पोमुर्फ्या आनी ताले भाऊ बरो आहा मरे काय म्हणून. जाल्यार म्हाका पळोवन मुगो दोळ्यां रडो लागलो मुगो. आनी म्हणूं लागलो आमकां सोंपयलें म्हणून. हांवें म्हणलें कितें जालें तर, म्हाका कांय कळना गो. जाल्यार म्हणूं लागलो पोमुर्फेचो बुकलो आनी 21चो टोकलो म्हणपा लागलो. म्हाका कळना गो, सोंपयलें म्हणटा पोमुर्फेचो बुकलो, 21चो टोकलो. मागीर हांवें म्हटलें कितें इचरोया म्हणून. गांवान जर भोंवन पळयलें जाल्यार कितें भानगड, पोमुर्फेचे ते लोक रस्त्यार देंवल्ले जाणा. हय, पंचायतीच्या अगेन्स्ट बीन कितें जालां जाणा मुगो. हय, कळंगुटे हे बी बाकीची गेली न्हू गो, भायल्या लोकांनी इकती घेतली. पोमुर्फे खंय भायले दिल्लीच्या लोकांनी जागे घेतल्या मुगो आनी व्हडलीं हें बांदता मुगो, विला बांदता कोटींच्यो, सगळे दिल्लीकार. हय आगो, कितें जालां, दिल्लीकारांनी घेवपा म्हणून आमचेच लोक फितोर न्हू. हय थोडे पंच खंय गो. जाल्यार कितें जालें, थंय खंय गांवां हेका पंचायतीन खंय लोकांक देवा धांवपा म्हणून रस्तो केलो. रस्त्यार देव खंय धांवता गो, हिंच्यांनी हांकां दिल्लीकारांक धांवपा लागून केला तो. आतां लोकांक कळ्ळें. हय, पोमुर्फे आतां पळय थंय हे व्हडले तळयो बिळयो पुरोवंक लागल्या मुगो. आतां पळय व्हडले विला बांदता. परमिशनां आसा, TCPचें ना, फॉरेस्टाचें ना, पंचायतीचें ना, हेल्थाचें ना. हय, त्या लोकांनी काडली मुगो चवकशी. कसलेंच नासतना हेंची कापां आसतात पळय मुगो. आनी आमकां गोंयकारां इल्लेंशें कितें सारकें करूं जाय जाल्यार आमकां धमक्यो दिता हे. आनी कितें तर. हय, आनी हे बिंदास मुगो सुटल्या बांदपाक. मागीर थंय दोतोरान तापोवं जाय, हांव तेंच म्हणटा. हय, आनी त्या लोकांनी जर ते कोणे घेतल्या खंय गो. आनी कितें पंचायतींक हय तर ते थोडे जाणांक दिल्या शिवाय जाता. तांकां पंच मेंबरांक थोड्यांक विचारलें, ते कितें म्हणटा, तो मनीस बाबा व्हडलो, तो तेजे हात वयर पर्यंत पावल्या, कांय करूं शकचे ना म्हणून. लोकांनी कितें विचारलें तिंकां पोमुर्फेकारांनी की व्हडलो म्हणजे कोण, 10 तकल्यांचो, 10 तोंडाचो, व्हडले दांत आसा, 15 हात आसा. गांवकारांनी सांगलें आमी भियेना, तुमी भिया म्हणून. ते भितले कित्याक तेंची प्रॉब्लेम जाला, तेंचेडल्यान घेतलां. लोकांकूय सांबाळपाक जाय. आनी ते आतां कोणा म्हणटा खंय रातचो खंय स्वप्नान येता म्हणून ते येवपाचें न्हू गो. हय. आनी कितें, हय हांवें म्हटलें, मागीर हांवें परतो भाऊ कडेन येयलो मुगो. हांवें म्हटलें भाऊ, आमी म्हटलें जाग्यार घालुया. हय, जाल्यार म्हणूं लागलो, हिंकां म्हणूं लागलो मुगो, हे जे कोणी केलां तांकां देव धाडेश्वर पळोवन घेतलो. तुका सांगता म्हाज्या आंगार कांटो येयलो. आतां देवानूच सांबाळपाचें. हय, आतां थंय हिंदू क्रिस्तांव भाव एकी कडेन रावन ते झगडटा न्ही, ते सायबिणीन आनी ते धाडेश्वरान सगळ्यांक एकी कडेन दवरल्यार पुरो. हय, आनी तुका फोन कितें केलो, हेजे सनबर्नाचे पास आसल्या पळय मुगो.
31 तारखेचे दिना कितें टिकेटीक तामगो आनी कितें तर आगो वगी राव तूं दिना दिना म्हणटाले आनी त्या दिसा मागीर आमच्या तेंचे कोर्टान गेले आनी म्हणटाले आनी कॉमेस करतले आनी कितें तर 6 हजारांचे 8 हजाराची टिकेट खंय आतां इतल्या कोटींनी घेतले आनी सगळ्यांक कितें परतून दितले आनी पिशापणा मुगो एक काम कर सगळ्या 40 जाणांक मुगो वाटे वयतले पासांचे हय तुगेलो कोण बी आसा जाल्यार आमकां दी मुगो आसूं गो आमकां आमी यूथ आतांचे आमकां गोंयचें पडलां आमकां धुमशणां काडपाक मेळ्ळी की जाली सनबनाक आनी कितें थंय फुकट्या भितर इल्लें मारपाक मेळ्ळें ढूण ढूण करून नाचपाक मेळ्ळें की जालें न्हू गो तसलेंच जालें आमी आतां आनी कितें तर हय मेळटा जाल्यार पळय आं हय आमी फ्रेंडांक घेवन या मुगो ओके बरें बरें बरें